नॅशनल सेक्युरिटी ॲक्ट म्हणल्यार राष्ट्र सांबाळप। आमी राष्ट्र सांबाळपाचें काम करतात आणि राष्ट्राचे जे द्रोही आसात, जे कोळसो हाडून स्टील कंपनीज हाडून हे आमचे भारत काबार करून भायले राष्ट्राक मदत करूंक सोदतात, साफ क्लीन स्टील दिवन, तांचेर NSAन चवकशी करची ही आमची मागणी। पॉलिटिकल सगळे पार्टीजांक आपयल्या, खंयचे स्पेसिफीक पार्टी ना, BJP काँग्रेस सगळ्याक आमी आमंत्रण करतात। खंयचीय पार्टी आसूं, RG गोवा फॉरवर्ड आसूं नाल्यार आप आसूं, सगळ्याक आमी सांगतात की तुमी येयात, कित्याक हे पार्टीचे वयर आसा, पार्टी सकल आनी लोक वयर असतात। सो हे लोकांचो जो मुवमेंट आसा हाका सगळे पार्टींनी साथ दिवपा पडटलो आनी सगळे पार्टींनी लोकां बरोबर रावपा पडटलें। आनी हे आमी सगळ्या कडेन मागतात की आपल्याले जे डिफरन्सीस आसात ते कुशीन दवरात आनी आमचे गोंय सांबाळपाक सगळे एकत्र जाय। अभिजीत बॉस, हो इश्यू तुमकां इलेक्शन इश्यू जावपाक जाय अशें दिसता? आमकां फक्त आमचें गोंय राखपाक जाय। आमकां खरें म्हणल्यार आमचे जे गोंयांत कोळसो नाका, जी आमचो मुवमेंट आसा हो लोकांक मानता आनी लोक सर्वश्रेष्ठ हें घेवन आमी मुखार चलतात। आमी म्हणटात की बाकीचे जे सगळे जे डिविजन्स आसा ते खालची सकल आसा, लोक सर्वश्रेष्ठ आनी आमी लोकांकूच पांय पडटात आनी लोकूच आमचे गोंय सांबाळटले ही आमकां खात्री आसा। कोळसो नाका सगळे गोंयकारांक उलो मारता। ह्या आयताराक 9 तारखेक सगळ्यांनी व्हड संख्येत हांगा लोहिया मैदानाचेर 5 वरांचेर आमचे अवेरनेस प्रोग्रामाक येवचें। आमी ह्या अवेरनेस प्रोग्रामात गोंयांत हो भयंकर व्हडलो कोळशाचो प्रकल्प तो सरकारान 10 वर्सां जालीं प्लॅन केला आनी आमचेर फोर्सान घालूंक सोदता, ताचेर सगळी म्हायती गव्हर्मेंट डॉक्युमेंटाचे बरोबर आमी तुमचे मुखार दवरतले आनी कशें आमचे नीज गोंयकारांनी 10 वर्सां जालीं हे प्रकल्पाक ओपोज केला आनी ताका बंद करून दवरला, हे सगळें आमी तुमचे मुखार 9 तारखेक लोहिया मैदानाचेर हांगा 5 वरांचेर दवरतले। आमी हो प्रोग्राम पयलीं 1 तारखेक दवरिल्लो, पूण पावसा लागून आमकां तो मुखार धुकळून ह्या आयतारा 9 तारखेक दवरूंक पडलो। आमी तुमी सगळे लोकांनी 1 तारखेक कितले उमेदीन ह्या प्रोग्रामाक येवपाची तयारी केल्ली तें आमकां खबर आसा आनी आमी तुमचे कडेन मागतात की तेच उमेदीन आनी तेच व्हड संख्येन तुमी 9 तारखेक हांगा उपस्थित रावचें आनी आमचे गोंयचेर कसो हो भयानक प्रकल्प प्लॅन केल्लो आसा तो समजून घेवचो आनी आमचें गोंय आनी मुखाल्ली पिळग्यो राखपाचें काम आमी सगळ्यांनी मेळून करचें। हाका लागून तुमचे कडेन हांव विनंती करता की तुमी तशेंच येयात, तेच संख्येन येयात जे भशेन तुमी ओरिजिनली ठरयल्लें आनी आमचें गोंय आमी मेळून राखुया।